जेजूचे कृपेन बरोवन ताणें आमकां सकाळीं सकाळीं ताच्या मोगान भरल्यान आनी ताणें आमकां हो येवकार दिला ताचे बरोबर हो वेळ सारच्याक. आमी सगळीं जाणां ताका पळोवन उर्बेवंत जाल्या आनी ताका आमी सगळीं जाणां नमस्कार करुया. ह्या नमस्कारान सगळें आमचें जिवीत ताका समर्पुया. कालच्या दिसा जे अणभव आमचे सगळें घडल्यात, बरे वायट, तितले ताचे स्वाधीन करीत रावया. वो आमचो मोगी पातक्यां पासून आयलेलो आसा. आमचें जिवीत देवाचें जिवीत खरें, पूण तें पातकी जालेलें आसा. कित्याक आमी आमच्यो वस्तुगी ताका विसरून केन्ना केन्नाय अशें समजोन की ताणेंच आमकां ही प्रेरणा दिलेली आसा म्हणून आमकां जाय पळय तशें केलां. ताचो परिणाम बरो जावंक ना. हाका लागून आमच्यान म्हणूंक जाता की त्यो वस्तू तें चिंतप जेजूसून उपजोंक ना. तर हें सगळें भितरलें आंतरीक जिवीत अणभव आसा तितले जेजूच्या स्वाधीन करीत रावया. कित्याक आमचें जिवीत ताच्या स्वतान घडोवन येवंक जाय. तेन्नाच की आमी खरीं स्वतंत्र मनशां जातल्या. आनी ह्या नमस्कारान सगळें आमचें भितरलें जिवीत ताका समर्पिल्ल्या उपरांत ताका आमी आर्गां दिनवास दीत रावया. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. तुका महिमा, तुका आर्गां वंदन, निरंतरी तुका आमचें किर्तन. उपकार आठवण करता आमी गायन. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. मोडव्याचो तुका भोजन कोत्ता, आखे पृथ्वेर तुजी किर्ती गाजता. सगळी रचना तुजी स्तुती गायता. प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू, प्रभु जेजू, आमच्या प्रभु जेजू. सूर्याचो नरीम आनी तारांचो मोग, उजवाड फांकोन पोरकोण कोत्ता असो. तुज मागया आमी पोरजोळ तुजो. प्रभु जेजू,
आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. सूर्या दोगान फुलतात बोंगे फुलां, तुझ्या मोगान पेटत आमची काळजां, सासणां गाजो आमची आर्गां गितां. प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू. जेजू, आमी तोरे तोरेचे स्थितींत आसा. आनी हे स्थितींतल्यान आमी तुका आर्गां दिवंक आयल्या. तुवें आमचें जिवीत बरे भाशेन रचलेलें आसा आनी हें बरें जिवीत बरे तरेन आमी जियेलेलीं आसा. तरी पूण ह्या आमच्या जिवितान ओदृशी आयलेली आसा आनी ओदृशान वस्ती आमचे सगळें केलेली आसा. हाका लागून आमचे कुडीक मनाक भावनांक आत्म्यांक पिडापीड मेळटा. हें सगळें आमचें आंतरीक जिवीत जें आमचे कुडींत आमी अणभवता तें आमी तुका समर्पिता जेजू. जीं कोण आपणाचो जल्माचो दीस समरमतात तांकां आमी तुजे सुरशी हाडटा. लुसीचो, विजयानंदाचो आनी हेरांचो आमी उगडास कोत्ता. जिवितांत आसात तांचो उगडास कोत्ताना मेलिल्ली आसा तांचोय उगडास कोत्ता. जीं कोण दुयेंत जाल्लीं आसात, थोड्यांक कोवीड जाल्लेलें आसा, बाकीच्यांक आनी कसली प्रॉब्लेमां, थोंड जोर असलें आयिल्लीं आसा, तांकां सगल्यांक तुजें स्वाधीन कोत्ता हांव. जीं कोण कांक्रू जाल्लीं आसा, सुरवातेक ही तांची सुरवात कशी, जीं कोण पयले स्टेजीर, दुसरे स्टेजीर, तिसरे स्टेजीर, चवथे आनी हे भाशेन वेगवेगळ्या पांवड्यार पावलेलीं आसा, तितल्यांकूय आमी तुजें सुरशें हाडून तांकां हाजीर कोत्ता. तुजी दया तांकां दाखय आनी तांचें जिवीत तुज्या ताब्यांत करून
तूंच तांकां पेकोवणी हाड. बाकीचीं जीं डायबिटीजीक लागून वयर सकयल जातात, तांची डायबिटीज चोडटा हो देंवता, तांकां सगळ्यांक तुज्या ताब्यांत कोत्ता जेजू. जीं आनीक तरेतरेचीं दुयेंसांनी आसात, थोडीं जाणां भुरगीं, थोडीं तरणाटीं, थोडीं जाणटीं, थोडीं जाणां चड जाणटीं, ह्या सगळ्या जाणांक तुजे सुरक्षे हाडटा हांव. जीं बरीं जालेलीं आसा आनी ह्या अणभवांतल्यान तीं जेजू तुका आर्गां दीत आसात, तांकां सगळ्या जाणांक हांगसराचेर कोत्ता हांव. आनी भशेन सगल्यांक हाजीर केल्या उपरांत मारिया आनी डॉमिनिक लोबो ही आपलो काजाराचो दीस मनयतात. तीं सायबा तुका आर्गां आनी दिनवास दितात आपल्या जिविता पासत. तांकां तूं आनी हेरांक बरी सावध भलायकी आनी तांचें एकपण तुजें सगळें अदीक वाडोवन ती एक नमुनो जावंक त्याच प्रमाणे तांच्या भुरग्यांक तूं बरे भाशेन राख आनी सांबाळ. जांकां पेकोवणी मेवलेली आसा आनी मेळत आसा, तांकांय आमी तुजे सुरशें हाडून तांचे दिनवास तुका उबारता हांव. सिस्टर क्लेन्सी, आर्थर, मोहम्मद, नोएमिया, आन्ना गोन्साल्वेस, लुइजा, फ्रांसीस फर्नांडीस, मारिया आनी सेड्रिक नाझरेत, तुवें भाशेन सायबा विन्सेंट दिनिजाक आनी ताचे फामिलीक बरी सावध भलायकी फावो केल्याय. आर्गां आनी दिनवास तुका. कितलींशीं जाणां आसात आमचीं भाव भयणां, तांकां सगल्यांक आमी तुजे सुरशीं उबारून तुजो स्पर्श तांचेर घाल कोर आनी तांकां पेकोवणी हाड. बरेपण तांकां फावो कर आनी जीं कोण बरीं जाल्लीं आसा तीं तुका अदीक आनी अदीक आर्गां दीत राव. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस ओ संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. वय जेजू, तुजे बरोबर आतां वेळ सारतना कितलें बरें म्हणून आमकां दिसता. सर्वेस्परा आमच्या देवा, शेकांचे पृथ्वीचेर कितलीं व्हडतीं
तुजी विजमितां, कितलें व्हडतें तुजें नांव. सर्वेस्परा आमचे देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पर्वा करच्याक? तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलाय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकूट ताच्या माथ्यार घातलाय. तुज्या हातांच्या रोशनाचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलेंय तुवें ताच्या पांयां तोळांत दवरलाय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सांजां पर्यंत एणे तेणे भोंवतणी वाऱ्यावेलीं सुकणीं आनी उदकान फिरतली दर्यांतली मासळी सगळेंच ताच्या आदीन केलाय.
is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 1,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. On that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 reasons and forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord Jesus, we thank You for giving us another day. We thank You for all the good that You have done in our lives, for being there with us, for guiding and protecting us all through the way. In a way, Lord, we ask You for Your blessings this day as we continue doing our work. We ask You to open our eyes to certain things that which we are not aware of. We ask You, Lord, to be with us, to guide us, so that we always walk on the right path. We also call to mind all those who have asked us to pray for them. Lord, we also ask for the grace that we may be able to understand and discern the signs that happen in our lives. In a way, help us to understand everything, Lord.
so that our life can be more meaningful. Help us to be rooted in you, so that all our actions proclaim your good news and are directed towards you. The readings of today emphasize on the fact and the need to know you intimately. In the first reading, we see that the main theme of the message emphasized by Peter was how the Jews reacted to you and what the people needed to do to change their lives. In a way, Lord, you invite all of us to change our lives, having spent the Lenten season in reflection and introspection. We have discovered for ourselves the areas that we need to grow, and you offer us this opportunity. You offer us another chance to change our lives for the better. In a way, we too are like the disciples. We won't believe unless we have seen with our own eyes. And in a way, we see that the gospel accounts attest to the reality of the resurrection of Jesus. Lord, you went through various lengths to assure your disciples that you were not merely a ghost. In the same way, Lord, we ask you to work in our lives so that we too may be able to cherish your relationship and your friendship. You showed the disciples the marks of your crucifixion, and you explained to them what the scriptures had foretold about the death and the resurrection. In a similar way, Lord, help us to accept the reality. Help us not to be hard-hearted. And in a way, Lord, you also assure us that the door to heaven and the key to paradise is through the cross. Through the cross, Lord, you defeated death and sin. What was once an act of shame was then converted to a victory over sin and death. And you show us, Lord, that death can lead to life. And you ask us to die to ourselves, to let our old selves die, so that the new selves can be born again. Similarly, just as the first disciples were given a mission, they were commissioned to go and proclaim the good news. Similarly, we too are given a mission in our own ways. It is up to us to accept the mission and continue on our journey. And in a way, we continue to pray and bring to mind all those who need our prayers, who have asked for our prayers. We continue to pray for the entire world affected by the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the nurses, the medical staff
and all those who toil day and night. We also pray for all the victims. We pray for those working at levels where decisions are taken. We ask you, Lord, to help them and bless them so that all the decisions are done keeping in mind the common good. We also pray for all those who celebrate their birthdays and their anniversaries today. We ask you, Lord, to bless them abundantly and give them good health of mind and body. We also pray for those who are preparing for the exams or those answering the exams. We ask you, Lord, to bless and protect them and grant them good peace of mind so that all their hard work may bear fruit. We also pray for those suffering from various other ailments. Be with them, Lord. We also pray for peace in the world, peace among nations, among religions, peace within the family, in our neighborhood, and most importantly, deep down within ourselves. We also pray for all those who have asked for our prayers. We ask you, Lord, to bless them, and as we place them in prayer before you, we ask you, Lord, to heal them. We pray for those who feel lost, abandoned, rejected, those who have no one to take care of them. You be their strength and comfort, O Lord. We also pray for those languishing in the district houses and the home for the aged. We ask you, Lord, to be their rock and their strength and to guide them. We also pray for those suffering from various other ailments. We ask you, Lord, to bless them and heal them from all infirmities. And we pray for ourselves that as we begin another day, as we begin another journey with the Lord, we ask that the Lord may guide and protect us, that He be there with us, so that all our actions, our words may proclaim His good news. जेजू आमच्या भाव भयणींनी उलयतना मागण्यांची विनंती केलेली आसा. थोड्या जाणांक घर जाय, थोड्या जाणांक पार्टनर जाय, थोड्या जाणांक तांचे संबंद बरे जालेले जाय, थोड्या जाणांक तांची भुरगीं बरी जेलिल्लीं जाय, अभ्यास करूंक तांकां खूब फावटी आवडना, हुशार भुरगीं पूण हे भाशेन तांचें जिवीत आसा, तांकां मदत कर सायबा.
सर्वेस्पर म्हजो गवळी, कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंयसर म्हाका सुस्त आड पडूंक दिता. शितळ उदका सरी तो म्हाका व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घोटाय दिता. आपल्या नांवा खातीर तो म्हाका नीट मार्गान चलयता. काळोखाच्या खोंडांत हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर येत म्हूण म्हाका हुस्कोना. दांडो आनी कोंकें घेवन तूं म्हजी सरशीं उबो आसाय. तांचे वरवीं तूं म्हाका धीर आनी आदार दिताय. म्हज्या दुस्मनाच्या दोळ्या मुखार म्हाका व्हडलें जेवण माळ्ळाय. म्हज्या माथ्यार घालताय दोमदोमीत तेल. म्हजें पात्र उपोट बरोवन ओतता. सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजी दया मोया म्हाका केन्ना सोडची ना. सर्वेस्पराच्या घरांत सदां काल करूंक म्हजें ठिकाण. सायबा, ह्या मागण्यांतल्यान सगळ्यांक आमकां तुज्या बरेपणांत दवर. तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय म्हणून ही खात्री आमचे सगळें जावन आमी तुका भोजूं. तुका आमचें जिवीत पूर्णपणे समर्पून दिवन तें सायबा तुजेंच जिवीत, तूंच तें आमचें सगळें चलय. आमकां तुजी कृपा दी तुका सहकार करच्याक आनी तुज्या बरेपणांत आमचें जिवीत ह्या संवसारांत स्वर्गार तशेंच हांगसर सारच्याक. आमचे बाप्पा सुर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां मोगोस. आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी मान कोता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा दोन नवो दोता. सैमाचे विशय आमचे घुस्पटात गुटा मुखार. तिरवाडो आमचो बावार्थ सैमोरते विशय दिना. प्रितीच्या बापाक आमच्या जैतिवंत पुताक दाच्या. मुरगोटून काळजान तोळा वंदुया वाकाडोया. उपसोल्या तांचे मोदलो मोगाच्या पवित्र आत्म्या. संस्कार को घालते पोणा मान दिवया सासना सासना. आमेन. तुवें तांकां सर्गीचो उणो दिलोय. सगल्या सामोड्याचो उंडो तो. मागुया देवा एका ओचापाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तर तुज्या मासा रोगताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबोन आसतना तुजे सोडवणचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा. आमेन.
जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीस ती म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे मोगाळा जेसू मोगाळा जेसू ती म्हाका काळीस ती म्हाका काळीस तुझ्या काळजा सारखे We have